सौम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हर्षिता तुझे मरण जीवन पोन आमी समरमता सर्गी जीवनान तुझ्या आमी बागेता सौम्या जेजू क्रिस्ता चढवोन दारा उपकारांस तुझ्या अर्गान दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्याय कुर्साच्या मरणाता जिवी दिलाय सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोन आमी समरमता सर्गी जीवनान तुझ्या आमी बागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भवन आनी भयणीनो सौम्याच्या जेवणाक आमी आयती जावन रावल्या आनी ह्या सौम्याच्या जेवणांत एवकरिस्तांतलो जेजू ताच्या जिवांतपण ताचो सांगात ताचो मोगाचो अनुभव सोडूंक आमी हांगासर आसा. ह्या वेळार आमकांच आमी जेजूच्या हातीन समर्पण दिवया. खंयसर सोमी आसा थंयसर ताचो आधार आसा. खंयसर सोमी आसा थंयसर ताची शांती आनी समाधान आसा. हेच समाधान ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी आमी अनुभव करन आसा. सोमी खंयी पयस ना. तो सोमी म्हज्या सांगाता म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या आमच्या समेस्तांच्या मोदें आसा. हें चिंतप हो अनुभव आमकां हर एकल्याक जाला. ह्या पासो देवा करकां दिता आसतना हे मिसाचें बलिदान आयच्या दिसा पेटयतना आमकांच आमी ताच्या हाती समर्पण दिवया. जावं पुरो जायतो लोक ह्या दिसांनी पिडे वरवीं विविध कारणांनी कश्टान आसा तांचे बसोती ह्या घडये आमी मागया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवच्याक आमची काळजां आनी मनां नितळ करन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो बगेव सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काबूल करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुता सोमिया काकुता क्रिस्ता काकुता क्रिस्ता काकुता सोमिया काकुता सोमिया काकुता. प्रार्थया. सर्व पदवेदार देवा सौम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गोटो आमी भक्तीपणी संभ्रमता. ताणें केल्ली आमची सडवण आमच्या जिवितांत संपूर्णयेन फळादीक करून शाश्वत संतोषान आमची काळजां भर. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. अशें आसता स्तेफाना विरोध उठुल्ले दगदण निमती शिंपडलेली बावार्त्यां फेनिसिया, सिफ आनी अंत्योक पर्यान पावली आनी देवाचे उतर गाजयत गेली. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना. पूण तांचे मदें आसलेल्या सिफ्रगारांनी आनी सिरेनगारांनी अंत्योकाक पावतस हेर जातींच्या की सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी तांचे सोम्याचो आदार आसतलो जाल्ल्यान जायती सतमानूंक लागली आनी सोम्या थंय परतली. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानान पडली आनी तिणें बार्नाबासाक अंत्योकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावोंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो सांको जायत सोडलो. उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटस ताका अंतियोकाक आपोवन हाड आयलो. एक सगळें वर्सभर ते थंयच पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोकान शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परां उबारलां सियोन शहर. जाकोबाच्या सर निवासा प्रास. ह्या शहराचे दरवटे जाल्यात ताका प्रिती मोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायते सांगलां हे देवाच्या शहरा. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बसतल्या सवे आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया थंयच जल्मल्ली म्हूण हांव वळखतां. तरी पूण सकडी शियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्प ताका सोबीत शाबीत सांबाळटलो. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. सर्वेस्पर पर्जाची पट्टी करतना आमकी आनी आमकी पर्जा ह्या शहरान जल्मली अशें म्हूण बरयतलो. आनी ह्यो पर्जा नासून उडून तुज्या गोपांक आमचे बिडार अशें म्हूण गायतल्यो. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. हिवाळोचो काळ तो जेरुसलेमांत देवळाच्या समर्पणाची परब चलताली. जेजू देवळान सलमांचे सोवके तपासायो मारीत आसतना
जुदेव ताची भोंवतणी वेडो घालन ताचे लागीं विचारी लागले केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबाबार दवरताय तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड जेजून तांकां जाप दिली हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सत्मानी नात म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हज्या विशयान साक्ष दितात तरी पूण तुमी सत्मानी नात कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात म्हज्या हातांतले तांकां वोड काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सक्टां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां वोडन व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना हांव आनी बाप एकच देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें आनी ह्या पयल्या वाचपांत सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांचेर आयिल्ल्या त्या दगदणीच्या दिसांचो बिबर आमकां दिला ह्या बिबरांत दोन संगती घडुल्यो आमी पळयता एक स्तेफानाच्या मारतीरपणा उपरांत जेरुसलेमांत क्रिस्ताक पाटलाव करचो लोक दगदोणेच्या भियान तो पासळटा जेरुसलेमांतावन भायर वेता थंय तावन खंयसर वचूंक जाता त्या वाटेन ते धांवतात आमी जाणाव स्तेफान एक पवित्रत्यान भरलेलो तरणाटो जेजू क्रिस्ता विशांत उक्त्यान उलयतालो आनी प्रत्येक सावन जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्या हर एकल्याक स्तेफान एक वय घाल्ले बरी सोम्याच्या वडताक एक वय घाल्ले बरी तो आसता पर्यंत कोणेच क्रिस्तांवाचेर कितेंच करूंक जायना तसली एक संदिग्ध परिस्थिती सुदैवान गुद्देल्ली कित्याक तो इतलो बळादीक जावन आसलो ताच्या उतरांनी आनी ताच्या उलोवण्यांत ताच्या क्रिस्ताच्या संदेशांत कोणूच ताका ताच्या लागीं उलोवन वा तर्काक रावन कोण जिखले बरी नातले तशें जाल्ल्यान जो देव स्तेफानाक पयलें जिवेशी मारलो जाल्यार मागीर सगळें आमचे मोठे भितर हाडयेत म्हूण चिंतात क्रिस्तांवांचें बळ मोडयेत म्हूण चिंतात आनी अशें स्तेफानाक ते जिवेशी मारतात आनी स्तेफानाक जिवेशी मारल्या उपरांत सगळो हिंड थंय थावन फसळटा एक विपर्यासाची गजाल कितें म्हळ्यार येदो ल्हानसो एक हिंड क्रिस्ताचो फाटलाव करचो हिंड कितल्यागी वर्सां थावन मोयजेच्या काळांत थावन बांदून हाडुल्ल्या जुदेव धर्माक एक सवाल कशें रावता एक बेस्टवणी कशें दिसता आनी त्या देखून इतलो व्हडलो समुदाय एक ल्हानशा हिंडाचेर आक्रमण करता ही एक विपर्यासाची गजाल पूण मुगाच्या भावान आनी भयणींचो हांगासर देवाचें उतर सांगता सोम्याचो आधार तांचे सांगात आसलो सोमी तांचे सांगात आसलो ह्या दोन वेळार कशें तांचें बळ मोडूंक जाय तांकां नाश करूंक जाय म्हणून सावल आनी जायते हेर सांगाता मेळोन घुटमळ करतले आनी तांणी कार्याक देवण जाल्लें पूण सोमी दुसऱ्यांचो चिंता सोमी हांगासर जेरुसलेमांत आसलेल्या हिंडाचेर आक्रमण जातना थंयचो लोक वेगवेगळ्या जाग्यांनी वता जावं पुरो तो सिरियानाक अंत्योकाक अशें वेगवेगळ्या जाग्यांनी वचून थंयसर वेगवेगळे हिंड सोम्याचो पाटलाव करचे उदेतात सोम्याचें शेत एका कडेन दुस्पट येतना 4 कडेन हीं शेतां उबीं जातात सोम्याचो हिंड एका कडेन नाश करूंक पळयतना 4 कडेन तीं बळान वाडटात हो जावन आसा सोम्याचो सांगात सोम्याचो आधार दुसरी सांगात आयच्या दिल्ल्या ह्या विवरांत क्रिस्तांवांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव सुरूत हांव नातलें जेजूचो पाटलाव कोण करता तांकां जेरुसलेमांत आसतना तांकां मेळिल्लें नांव वाटेचे मनीस द पीपल ऑफ द वे वाटेचे मनीस जो देवधर्म तांकां कोणूच म्हण लेखिनातलो पूण उपरांत जेरुसलेमांत हांव वेगवेगळ्या जाग्यांनी गेल्ल्या ह्या बावडत्यां वरवीं अंत्योकांत एक नवीस बळवंत पवित्र सभा सुरू जाता
आनी थंयसर जेरुसलेमांतल्यान बार्नाबास वेता. बार्नाबास तांकां बोळ करता, तांकां आत्मीक रितीन तांचे संगाता रावन तांकां आदार दिता. ताचे उपरांत सावलाक थंयसर घेवन तो वेता आनी सुमार 1 वर्स तांच्या संगाता जियेल्या उपरांत तांकां अंत्योकांत ह्या खिंडाक क्रिस्तांव म्हणलें नांव फावो जाता. आतां क्रिस्तांव म्हणलें नांव कित्याक तांकां फावो जालें? तांच्या दिसपडत्या जिणये वरवीं हें नांव तांकां फावो जालें. ताच्या सालत्या जिविताच्या आदर्श जिविताच्या त्या एका कारणाक लागून तांकां हें नांव फावो जालें. मोगाचें न्हू, आज आमकां समाज कशी वळखता म्हणल्यार आमी आमकांचो सवाल करूंक जाय. कशी आमकां वळखता? कित्याक आमकां क्रिस्तांव म्हणून आपयतात. आमचे जायते संस्थे आसा देखून वा आमी सेवेची मनशां देखून आमी सबार रितीन सेवा करता देखून गे. त्या काळार संस्थे नातले, थंयसर सेवा करचे तसले वेगवेगळे संस्थे नातले, पूण तांकां क्रिस्तांव म्हणून आपयल्लें क्रिस्ताक नेसल्ल्या कुटुंबां खातीर, क्रिस्ताचें तत्वां जियेतेल्या मनशां पासून, क्रिस्ताक वळखून ताचो अनुभव करून जियेतेल्या त्या कुटुंबाची जिणी पळोवन तांकां क्रिस्तांव हे क्रिस्तांव म्हणलें आसा. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, असोल्या क्रिस्तांवाचें बोळ कोणेंच मोडूंक जालें ना. वांजेलांत आमी आयकता जेजू म्हणटा तांकां म्हजे तावन म्हज्या बापा तावन कोणूच काडून व्हरूंक शकचे नात, कित्याक तांणी आमकां नेसलां, बापाक नेसलां, क्रिस्ताक नेसलां. तर आयच्या दिसा जावं पुरो दगदोणी जावंक पुरो हेर कितेंय आमकां दुस्पट येना जावं, कित्याक आमी क्रिस्ताक नेसल्या जाल्यार कोणूच क्रिस्तांतून आमकां काडून व्हरूंक शकचे नात. पूण आमचें बोळ मोडची संगत जायते आसात. तो सावलो न्हय वा दगदोणी न्हय, आमचें बोळ मोडचें आमीच आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या कुटुंबा मदल्या, बाबा मदल्या, भाव भयणी मदल्या त्या मनस्तापा वरवीं आमकां आमचेंच बोळ आमी मोडना जावं. आनी ह्या वरवीं आमी क्रिस्तांव न्हय म्हणून जायते फावटी आमकांच आमी दाखोवन दिल्लें आसा. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, हें वाचप परतून परतून आमी वाचूंक जाय. आनी हाचे वरवीं कित्याक आमी क्रिस्तांव म्हणलें समजून आमचें कुटुंब, आमचें वैयक्तीक जिवीत क्रिस्ताक नेसलेलें जावन जियोंक ताचो आदार आमी मागया. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्याक सेता, विंस्न उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजांनी कानीक हान येता, उल्हास बरीत गितांनी ओपून दिल दिता. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची कानी तुगे. आशीर्वाद गंदयेन तुगे, तिचे सोवे आमकांच तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची कानी तुगे. आशीर्वाद गंदयेन तुगे, तिचे सोवे आमकांच तुगे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेके पवित्रसभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमांत नव्या जिविताचें बोळ वाडत वचूं आनी हे भशेन सस्मच्या संतोशाक आमी पावूं, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण आदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोसान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराच्या नावी येता ताका जय. ऊन सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्यार तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें बारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta good purgatoria. सोम्यान जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजुसे तिसो पती भगवन दंदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तान शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगात मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणें
बरोवशान हातरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोय आसो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या हरिगान तुका सर्गीकानांत तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या हरिगान तुका मोगान तुवें तुकाच भेटोवन दिलोय. म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलोय. पुण्या वायनान तुकाच समर्पिलोय. सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या अर्गाम तुका सर्गीकानांत तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्गाम तुका. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सर्वण संभ्रमोन आमी तुका गोवांचो वोंडो आनी दाकांचो वायन भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीनस देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. ही आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव
बाप आणि पोत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्तची शांतीन तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार. बावात आमचो जळून उजवाड आमचो फांको दैरान आमी भरून परगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासो झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जाव्यान साच मोगा जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कृपेन जर आमी आसो जियेशेक सदां काळ जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कृपेन जर आमी आसो जियेशेक सदां मोगाळ पुता सोवेन आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां पगे कुर्साचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दिसमणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.